गोय विधानसभेच्या भांगरा उत्सवा निमतान अंदू 50 दीस विधानसभा कामकाज चलयतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बुधवारा विधिकार दीस सुवाळ्यान कार्यावळीन उलयतना केली। जनमत कौलाचे श्रेय दिवपाच्या प्रस्नावेल्यान हे सुवाळ्यान आदली मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकार आणि युगोडेपाचो आदलो आमदार राधाराव ग्रेसियसा मदीं बरेच पेटले। गोवा विधिकार मंचान बुधवारा विधिकार दीस मनयलो। चालू वर्सा विधानसभा अधिवेशन 50 दीस चलतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केली। The announcement from me is this year we will function for 50 days. तुम्ही मागे सगळे चर्चा करा आणि खंय वचपाचें total number of functional days of the assembly will be 50 days. हांव ह्या 50व्या वर्सान एंटर जाता आसतना हांव कित्याक सांगता ट्रान्सपरन्सी इतली धरतू गव्हर्नमेंट चड अकाउंटेबल जातलें जाल्यार सरकार चड दीस विधानसभेक येवचें पडटा। हे 50व्या वर्स फुडल्या वर्सभर कितें कितें कार्यक्रम करप कशा पद्दतीन मनोवप हाचो हळूहळू आमी विचार करपाक जाता। पण फाटल्या 50 वर्सांनी आमी कितें गमयलें हाचो एक लेखाजोखा हाचो एक बॅलन्स शीट आमकां स्वताकच आमचेच कडेन करचो पडटलो। जनमत कौलाचे श्रेय कोणाक दिवचे ह्या प्रस्नावेल्यान आदली मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकार आणि आदले आमदार राधाराव ग्रासियसा मदीं बरेच पेटले। Late Dayanand Bandorkar, whatever his merit may have been a chief minister, was out to destroy Goa by merging it with Maharashtra. And today we are here, and today we are celebrating 50 years of legislators. This it is entirely because the opinion poll was led by Dr. J.K. Sikera. पण ज्या पद्धतीन ज्या हाणे राधाराव ग्रासियस हाणे जे सांगले की सगळे श्रेय की डॉक्टर जॅक सिकेराक येता ओपन पोस्टिंग आणि बांदोडकार डिस्ट्रॉय करपाक गेल्लो हाणे सरकारने इतले खोटे अशें आनी विधान कोण करूं शकना। ओपन पोस्ट सुद्दां जाला तो फाल्स फटींगपणा भितर खूब जाल्ले आसा। प्रुडंटा खातीर चलचित्र खबराकार प्रज्योत पेडणेकार। काँग्रेसीचो म्हणयारो सुदीप तामणकारान मुख्यमंत्री पर्रीकार, कला आणि संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार, भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आणि मधु कान्होळकार आड बुधवारा आनीक एक कागाळ केल्या। ह्या सगळ्यांनी कट कारस्थान करून आपल्या आड FIR घाला अशें तामणकारान हे कागाळीन म्हणला। इतले मजगती शिवोलेचे भाजपा मंडळान तामणकाराचो निषेध केलो। भाजपा सरकार आणि काँग्रेसीचो म्हणयारो सुदीप तामणकारा मदले केस्तांव बरेच वाडला। तामणकारान मुख्यमंत्री, हेर मंत्री आणि मधु कान्होळकारा आड आनीक एक कागाळ केल्या। मधुकर कान्होळकर म्हणून ते कंप्लेनीन ना म्हणटकूच हो मधु कान्होळकर हांवें फॉर्जरी केली हे ते म्हणून थंय येवन कंप्लेन करपाचो प्रयत्न दिना। पणजे पुलीस स्टेशनार परत कंप्लेन दिल्लेली आहा की म्हाजेर काल जी पळय फेक कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा त्या लोकांचेर इमिजिएटली FIR रजिस्टर करची आणि तितून मनोहर पर्रीकाराचे परत लक्ष्मीकांत पार्सेकार मागीर आमचो हेल्थ मिनिस्टर आणि मधु कान्होळकर म्हणटा हेंचेर आयज FIR कंप्लेन घातलेली आहा पणजे पुलीस स्टेशनार आणि मागणी करता की इमिजिएटली ती FIR रजिस्टर करची। जो पळय काल पळय लॉ एप्लिकेबल केला पणजे पुलिसांनी FIR रजिस्टर करपाचो 2 ते 3 वरां भितर तोच लॉ आयज एप्लिकेबल करचो। ही कॉपी मनोहर पर्रीकारान दिली मरे ऑपोजिशन लिडर आसतना। कला आणि संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार आड पुलिशेन कागाळ करपी सुदीप तामणकाराचो भाजपा शिवोले मंडळाचो अध्यक्ष पंढरीनाथ पोळेन निषेध केला। आम्ही त्यांच्या या वक्तव्याचो शिवोली मंडळाच्या वतीन निषेध करता आणि त्यांच्याकडे मागता की त्यांच्यानी बिनशर्त माफी मागची किंवा त्यांचे आरोप केल्या ते प्रूव्ह करून दाखोवचे। पणजेच्यान रिपोर्टर महेश गाडे आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकर आणि म्हापशेच्यान रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे प्रुडंटा खातीर। काणकोण मडगांव लायनीवेले बसीचेर कंडक्टर म्हूण कामाक आशिल्लो आकाश नायक हो तरणाटो बसींतल्यान पडून पिड्डेर जालो। तो बसीच्या दाराचेर उबो आशिल्लो। हात सुटलो आनी तो सरळ बसीचे फाटल्या टायरा पोंदा गेलो। मस्तीमळ काणकोणा बुधवारा ही गजाल घडली। लोलयेच्यान मडगांव वचपी खाजगी बसीचेर आकाश नायक हो 19 वर्साचो तरणाटो कंडक्टर म्हूण आशिल्लो। बसीच्या दाराचेर तो उबो आशिल्लो। बस मस्तीमळ काणकोणा पावली तेन्ना ताचो हात सुटलो आनी तो बसींतल्यान भायर पडलो। बसीच्या फाटल्या टायरा पोंदा तो चिड्डलो आनी आगताक गेलो। तो मूळ महाराष्ट्रांतलो। काणकोणा अर्द फोंडान तो रावतालो। ताची कूड हॉस्पिसियोन दवरल्या।
बस चलतना बसीचेर दार धांपिल्ले आसपाक जाय. कंडक्टर, क्लिनर वा पॅसेंजर बसीचे दाराचेर उबो रावंक शकना. मात गोंयचे चडशे खाजगी कंडक्टर वा क्लिनरांक हो येरादारी नेम लागना. रिपोर्टर बबेश बोरकार, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.